वाडकर भाऊ, आमचे सरपंच शिवदास, डेप्युटी रेशम, आमचे सगळे पंच सदस्य, हांगा सगळे खोशेन आमचे पत्रकार बंधू आणि आमचे सगळे पालक, शिक्षक, सगळी स्टुडंट्स आणि हांगा आमची माणकुली स्टुडंट्स सगळी चड वेळ भाशण करना, सगळी जांभळ्यो काडटा, सगळ्यांक कंटाळो काडटा, घरा वचपाक घरा वचून ती म्हणटा केन्ना ते कापार जातले आमी घरा वतले आनी च्या बरी घेतली म्हणून माहिती ना भूक लागल्या न्ही. सांगपाचें म्हणटा ते तुम्ही जी स्कुलान हांगा शिकपाक येता आमची सगळी भुरगीं ती म्हाका खात्री आसा की तुमच्यो टिचरी बरेपैकी तुमकां वागयता की ना, बरेपैकी शिकयता की ना, म्हणून सकाळी उठून बरे रेडी जावन स्कुलाक वचन दिसता तुमकां, हय की ना. अशें जाता तेन्नाच असो रिजल्ट येता. कित्याक जेन्ना एक स्कुलान तुमची आतां प्रिंसिपल आसा, आमची हेडमिस्ट्रेस आसा मोनाली नायक, सॉरी तुमचें नांव दिलें, आमची तुमची हेडमिस्ट्रेस मोनाली नायक आनी तुमचे सगळे पळय जे शिक्षक आसा ते जो प्रयत्न घेता, तुमचे पालक जे कश्ट घेता तुमकां सकाळी उठोवपाक, रेडी करपाक, तुमकां जेवण पॅक करपाक आनी तुमच्या फाटल्यान लागपाक, बाबा शिका गो, शीक गो, मोबायल मागीर पळय, टीव्ही मागीर पळय, अशें जाता की ना. सो ताचे खातीर हो रिजल्ट येता. सो हे तुमी सगळ्यांनी जोरदार ताळी मारपाक जाय तुमच्या टिचरांक आनी तुमच्या आई बाबा खातीर, कित्याक तांच्या प्रयत्नान तुमी हांगा पर्यंत पाविल्ले आसा आनी हो रिजल्ट आमकां मेळिल्लो आसा. जी आमचे प्रत्येक भुरगीं जी भुरगीं आपल्या आवय बापायचें आयकता, जी भुरगीं आपल्या टिचरीचें आयकता, तीच भुरगीं फुडें वचून खूब खूब यशस्वी जाता आनी खूब सक्सेसफूल जाता. आनी आमी हें पळयल्लें आसा. कित्याक जो आदर आमी आवय बापायक दिता, जो मान सन्मान आवय बापायक दिता, तोच आमी तांचोच आशिर्वाद घेवन आमी फुडें वचपाक शकता. आनी तांच्या आशिर्वादान आमी जे आमच्या कितें मनान आसा आनी जे तांच्या कितें मनान आसा तें आमी पूर्ण करपाक पावतात. कित्याक आपले आवय बापूय म्हणटा ती आमची शक्ती, तुमचे टिचर्स म्हणटा ते तुमची शक्ती, तुमकां बरेपैकी मार्गदर्शन जे दिता ते तुमी ते मार्गदर्शन दिता, तशें जे त्या तांच्या मार्गदर्शनाच्या आदाराचेर तुम्ही जशे शिकता, तुमची घरा वचून जे तुमकां मार्गदर्शन तुमचे आई बाबा दिता आणि ते तुम्ही जेन्ना तांचे आयकतात आणि तांचे सांगितल्या प्रमाणे ज्या कितले 5 वरां शिकपाचे, 6 वरां शिकपाचे, जे तुमकां कितें सांगतात घरा वचून तितले जेन्ना तुम्ही केले जाल्यार अशे रिजल्ट येता. आणि हाज्याकूय बरे रिजल्ट फाल्यां येतले. जेन्ना आतां आमी पळयलां की एड्युकेशन फील्ड खूब कॉम्पिटिटीव आसा आणि म्हणून आमी म्हणटा ग्रामीण भागाच्या भुरग्यांक तितलीच सोय सुविधा आणि साधन सुविधा आसपाक जाय जशी शहराच्या भुरग्यांच्या स्कुलांनी आसता. तो एक्सपोजर तांकां मेळपाक जाय. खूब गर्वाची गोष्ट की आमच्या ग्रामीण भागाच्या भुरग्यांक राष्ट्र पुरस्कार तुम्ही मेळोवन घेतिल्लो आसा. म्हणटकच तुमच्या पुराय स्कुलाक खूब खूब अभिनंदन की तुम्ही तुमचे किचन गार्डन सुंदरशें करून आज राष्ट्र पुरस्कार हासिल केलो. सो ताजे बरोबर दुसऱ्याय बी गोष्टींनी, दुसऱ्या सब्जेक्टांनी तुम्ही अशेच पुरस्कार हासिल करपाक शकता. आज तुम्ही पहिले कितलेशे भुरग्यांचे फेलिसिटेशन जाले, बरे पर्सेंटेज तांकां मेळ्ळी, डिस्टिंक्शन मेळ्ळें, फर्स्ट क्लास मेळ्ळें, म्हणून तांचे आज फेलिसिटेशन जालें. आज तांचे ह्या गांवांत जाला, फाल्यां मागीर तांचे व्हडल्या आमचे स्टेट लेवलाचेर फेलिसिटेशन जातले. जेन्ना एक भुरगो बरो शिकून बरी मार्क्स घेता, बरे कॉलेजीत एडमिशन घेता, ताचे मागीर वेगळे वेगळे स्थळार ताचे फेलिसिटेशन जाता. तो जेन्ना कॉलेजीत वता थंय आनी बरो शिकून फुडें डॉक्टर जाता, इंजिनियर जाता, की स्वताचो धंदो सुरू करता, की आपल्याक कशें जाय तशें टीचर जाता आनी कितें आर्किटेक्ट जाता, लेखक जाता, पत्रकार जाता, एक कवी जाता. जे तुमकां जे कितें आवड आसा, डान्सर म्हणा, फुटबॉल म्हणा, क्रिकेट म्हणा, जी तुमकां कितें आवड आसा त्या फिल्डान तुम्ही तर फुडें सरले. आनी पूण ताजे बरोबर शिक्षण म्हणटा तें अत्यंत गरजेचें. तुमकां फाल्यां एक नोकरी तरी जाय, तुम्ही स्पोर्ट्स खेळुनी की तुम्ही कला संस्कृतीच्या फिल्डान वचुनी, पण ते तुम्ही ग्रॅज्युएट हे जावपाकच जाय.
बरेपैकी तुम्ही मार्क्स घेऊन फुडें सरपाकच जाय, 12वी जावन तुम्ही ग्रॅज्युएशन तरी करपाकच जाय, कित्याक तेच तुमकां तुमची पर्सनॅलिटी व्यक्तिमत्व आसा न्ही, पर्सनॅलिटी म्हणटा आमची भुरग्यांची ती डेव्हलप करपाक आमकां हे सगळें करचें पडटा. बरेपैकी शिकण फक्त बुकाचें शिक्षण न्ही, बुकाच्या शिक्षणा बरोबर तुमची बुद्धी बी ताजेय बी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, तुमचं शरीराचें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आणि बुक तर तुम्ही स्कुलान येवन शिकतात, पण तुझे ऑल राउंड डेव्हलपमेंट जावपाक जाय जाल्यार हे सगळें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. तुमचो स्पोर्ट्सांनी तुम्ही भाग घेवपाक जाय बरेपैकी, व्यायाम केलो की शरीर आणि मन शांत उरता. बरे मागीर योगा केलो, तुमकां हांगा योगा क्लास बीन आसता दिसता न्ही, सो योगा सुरू करतात हांगा योगा केलो की योगानी मन आणि सगळी बॉडी आपली सारखी तंदुरुस्त जाता आणि तातूंत मागीर शिक्षणान आणि तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन तुमचें वाडटलें आणि बरे तुम्ही. सांगपाचो मुद्दो एकच की आपल्या आयुष्यात शिस्त आसपाक जाय. सकाळी बरेपैकी उठली, टायमार उठली, सारखे न्हाली धुली, आपले टिफिन पॅक केले, सगळी बुकां रातचीच पॅक करून घरांनी घाली, स्कुलाक गेली आनंदान. जे कितें टिचर शिकयतात ते तुम्ही शिकली, मागीर घरा वचून तुमचो जे होमवर्क आसा ते टायम टू टायम केले, वाचले. फक्त बुकांचें शिक्षण न्ही, दुसरी बुकां तुम्ही वाचपाक जाय. जी कितें लायब्ररीनी बुकां आसता वेगळी वेगळी ताजी बी तुम्ही तर आवड घेतली आणि ती तर बुकां वाचली. इंग्लिश बुकां वाचा, मागीर तुम्ही कॉन्वर्सेशन करपाक शकता, डिबेट्स करा. हांगा टिचरी वेगळे वेगळे तुमच्या हांगा वेगळे वेगळे सब्जेक्टाचे टिचरी आसा. इंग्लिश टिचर आसा, हिस्ट्री आसा, जिओग्राफी आसा, ताजेर तर वेगळे वेगळे टॉपिकाचेर तर तुम्ही डिबेट्स केले, डिस्कशन केले. तुमची बी जी नॉलेज आसा ती इम्प्रूव्ह जातली. आणि हाजे खातीर तुम्ही मेन म्हणटा ते शिस्त आपल्या आयुष्यात आसपाक जाय. शिस्तीन जे कितें करता मनीस तेच शिस्त घेवन आमी फुडें वचपाक शकता. चड वेळ घेना हांव. परत एकदा खूप खूप अभिनंदन सगळे जे आमचे 10वी पास आज सत्कार जाला सगळे प्रत्येक स्टुडंट्साचे. जी 9वीची अंदू भुरगीं आसा आणि अंदूची जी 10वीची भुरगीं आसा, तुमकां खूप खूप शुभेच्छा तुमच्या फुडल्या वाटचालीक. की बरेपैकी तुम्ही शिकात आणि जे तुमच्या मनात कितें आसा ते आतांच तुमचे जे कितें प्रश्न आसा ते आवय बापाय कडेन घरात तुम्ही संवाद साधचो आणि कंटिन्युअस कम्युनिकेशन दवरचे. जे तुमच्या मनात कितें प्रश्न असले ते तुमच्या आई बाबा कडेन तुम्ही मांडपाक जाय. आवय बापायकी सांगता तुमच्या मनात जे कितें प्रश्नाचे आपल्या भुरग्यां विशय तेही तुम्ही तांचे कडेन डायरेक्ट मांडा. तांकां फ्रेंड्स सारखे ट्रीट करा. तुम्ही जेन्ना स्कुलान येता तुमची टिचरी आसता, शिक्षक आसता, ते तुमच्या हांगा आई बाबा जाता. तुमचे जे कितें विचार आसा तुमकां तर खंयचोय तर सब्जेक्ट समजना, कितें तर एक तुका एक कितें टिचर शिकयता, एक सम शिकयता, मॅथ्सान कितें शिकयता तुमकां तर ते समजुना जाल्यार तुम्ही ते प्रश्न विचारचो तेन्ना भिवचे न्हय की बाबा आपल्या विचारलो टिचर आपल्याक रागार जातलो काय, आपल्याक समजुना म्हणून आपल्या परत विचारलें ना. शिक्षक हांगा तुमकां शिकोवपाकच आसा. बरेपैकी शिकोवन तुमकां फुडें काडपाक आसा. कित्याक तांकांय बी तांच्या स्कुलाचें नांव गोंयभर गाजिल्लें जाय, तुमकां भुरग्यांक फुडें काडिल्लें जाय. तुम्ही जेन्ना अशें रिजल्ट हाडटा तेन्ना तुम्ही स्कुलाचें नांव फुडें व्हरतात आणि गोंयभर म्हणटात पळय 70ची इतले स्कुलांनी 100% रिजल्ट घेतलो. ग्रामीण भाग जालो तरी पसून टिचरांनी इतले एफर्ट्स घेतले, भुरगीं इतले एफर्ट्स घेता, पालक इतले एफर्ट्स घेता म्हणून इतलो बरो रिजल्ट जाता ग्रामीण भागाचो. तुमकां जी सोयी सुविधा जाय तुमच्या स्कुला खातीर थ्रू द गव्हर्नमेंट आमी हांगा आसा. पर्सनली बी आसा आमकां तुमकां हांगा कितें दिवपा खातीर थ्रू CSR इनिशिएटीव. तुमकां आतां जी तुमची सायन्स लॅबोरेटरी तुमच्या स्कुलाक नाशिल्ली ती आतां तुमकां जाता तितले बेगीन ताचें बांदकाम सुरू जातलें. 7 लाख खर्च करून थ्रू ACGA तुमकां ही बरेपैकी सायन्स लॅबोरेटरी मेळटली. सो हे जे पळय आमी आधुनीक तंत्रज्ञान म्हणटा मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, ही सायन्स लॅबोरेटरी शिवाय तर भुरगीं शिकतली कशी. जे कितें फिजिक्स आसा, केमिस्ट्री आसा, बायो आसा, हे जे सगळे एक्सपेरिमेंट्स आसा, लॅबोरेटरी आसा म्हणटकच तुम्ही बरेपैकी शिकून हे तुम्ही फाल्यां ते अप्लाय करपाक शकतली. फक्त बुकार वाचून ते तुम्ही योजपाक शकना. लायव्ह तुम्ही जेन्ना ते एक्सपेरिमेंट्स करता तेन्ना तुमच्या मनांनी ते घट्ट उरता आणि तुम्ही केन्नाच विसरपाक शकना. सो बरेपैकी हे सगळी सोय सुविधा जे कितें तुमच्या स्कुलाक जाय, जे कितें तुम्ही आसा टिचरांक दिसता की आमच्या स्कुलान हे सुविधा जाय
आमकां तुमी एक रेजोल्यूशन दिया आनी कितें वाडोवपाक जाय स्कुला खातीर आनी कितें बेनिफिट्स जाय फ्रॉम द गव्हर्नमेंट थ्रू द डिपार्टमेंट आमी ते कडेन जाता तितले बेगीन हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुम्ही फक्त बरेपैकी शिका, टिचरा कडेन मागता भुरग्यांक बरेपैकी शिकयात, पालकां कडेन मागता आपल्या भुरग्यांक सगळ्यांक चली जावं स्पेशली चली सगळ्यांक स्कुलाक धाडात आनी बरेपैकी शिकयात. फक्त 10वी करून 12वी करून घरा बसयनाका. चलयांक जितले शिकपाक जाय तितले शिकयात. आमी आतां पळयतात चली आनी चलो असो फरक काय ना. चलयांचो रिजल्ट चलयांच्याकय जास्त बरो येता आनी म्हणून मागता की सगळ्यांनी आमच्या चली भुरग्यांक गर्ल चायल्डाक बरेपैकी सपोर्ट करून फुडें तांकां प्रोत्साहीत करचें की बरें शिका आनी जे कितें तांच्या मनान आसा तुमच्या मनान जे कितें आसा तांचे खातीर ते डेफिनेटली फाल्यां पूर्ण करपाक पावतली. तुमच्या आशिर्वादान परत एकदा अभिनंदन सगळ्या मेरिटोरियस स्टुडंट्सांक आनी आमची शुभेच्छा फॉर द 9th and 10th ग्रेडर्स आनी आमची जी माणकुली भुरगीं हांगा आसा हे आय होप तुमी जे आज भुरग्यांक पळयलात तुमकांय बी प्रोत्साहन जातलें की तुमकांय एक उर्जा वाडटली की आमकांय फाल्यां अशेंच सर्टिफिकेटी मेळटल्यो अशेंच अवॉर्ड्स मेळटले. आमची सिनियर्सांक इतले बरे बरे मार्क्स घेतले बरे बरे फाल्यां ते कॉलेज फुडें सरतले तुमकांय बी अशें आमकांय बी एक बरे प्राइजेस मेळटले म्हणून तुमची म्हाका खात्री आसा की आज पळोवन तुमची बी उर्जा वाडटली आनी तुमी म्हणटले घरा वचून आपुणूय बी बरेपैकी शिकतलो आनी बरेपैकी मार्क्स पर्सेंटेज घेवन आपल्या स्कुलाचें नांव फुडें करतलो. अशेंच मागता की सगळ्याच्या मनान अशेच विचार आसचे आनी परत एकदा अभिनंदन प्रत्येक टिचरीक आनी तुमच्या स्कुलाक आनी आमची माणकुली भुरगीं आसुनी की मेरिटोरियस स्टुडंट्स आसुनी ऑल द व्हेरी बेस्ट. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.